नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यावळीत आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ञ मनशांक आपयतात आणि त्यांच्या क्षेत्राविषयी जाणून घेतात. आज आमच्याबरोबर असतात गोव्यातले एक ज्येष्ठ रंगकर्मी नाट्यकर्मी विजय कुमार नाईक. सर, तुमचे स्वागत या कार्यक्रमात. सर, गोव्यान असो एकूय मनीस मेळचो ना जेणे केन्ना ना केन्ना तोंडाक रंग घालूंक ना नाजाल्यार जो माचयेर किंवा रंगमंचार वचूंक ना. आणि गोव्यात जे व्हडले व्हडले कलाकार जावन गेले, मागीर ते दिनानाथ मंगेशकर आसूं, ते मास्टर दत्ताराम आसूं, हे सगळे व्हडले कलाकार जे गोव्यान जावन गेले, तांच्यांनी केन्नाच एका क्षेत्राचे म्हणजे नाट्य क्षेत्राचे केन्ना प्रशिक्षण घेवंक ना. तेन्ना आनी मागीर प्रभाकर बंडशीकर किंवा ही परंपरा खूब व्हडली आसा. तेन्ना नाट्य क्षेत्रांत काम करपा खातीर, थिएटरान आयज वचपा खातीर प्रशिक्षणाची गरज आसा. बिलकुल आसा. खंयचेय आर्ट डेव्हलप जातल्यार प्रशिक्षणाची गरज आसा. फक्त तूं खंयच्या पद्दतीन घेता, म्हणजे एक इन्स्टिट्यूटान वचून घेता, गुरू कडल्यान घेता, किंवा सेल्फ लर्निंगचो जो भाग आसा ते स्वताच प्रशिक्षित करप. म्हणजे मास्टर दत्तारामांची जी पद्दत आशिल्ली, स्वताक ते अपग्रेड करत गेले, ते पद्दतीन शिकूंक शकता. पूण स्वताक प्रशिक्षित करचोच पडटा एक आर्टिस्ट म्हणून डेव्हलप. म्हणजे हांव प्रशिक्षण म्हणत आसतना फॉर्मल प्रशिक्षण जे आयज कॉलेजांनी किंवा वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी दिता, ताची कितपत गरज आसा? ताची ह्या खातीर गरज आसा की आतां सेल्फ चो भाग खूब कमी जाला स्वताहून शिकपाचो. सो द टोटल ट्रेंड जो आसा तो इन्स्टिट्यूटान वचून शिकपाचो, ताका लागून ती गरज आसा. कारण तशें परत गुरूय ना. इंडिव्हिज्युअली गुरू एखादो शिश्याक घेवन बसतलो, ते परंपरेचे गुरू ना. इन्स्टिट्यूट्स इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. सो म्हणजे आता जी पयलींची गुरुकुल पद्दती आसा तीच आता एक एडवान्स स्वरुपान इन्स्टिट्यूशन आहेत. तेन्ना ह्या इन्स्टिट्यूशनान जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां व्यवस्थित शिक्षण मेळूंक शकता. सर, तुम्ही गोव्यान गेली कितलीशींच वर्सां ही नाटकाची चळवळ चलयतात आणि म्हाका दिसता हाऊस ट्रेनिंग सेंटर ह्या बॅनरा सकयल किंवा त्या संस्थेच्या मार्फत तुम्ही भुरग्यांक प्रशिक्षण करता. तर त्याच्या विशीं सांगा की कशा तरेन गोंयचे एक सामके इनिशियल स्टेप म्हणून त्या प्रशिक्षण ते भुरगे घेवंक शकतले. ना, आमचे कडेन आमी गेले 20 वर्सान वेगवेगळे कार्यशाळा आयोजीत करतात. ते ल्हान भुरग्यां पासून ते जाणट्या पर्यंत सगळे. म्हणजे स्कुलान वता त्या भुरग्यां पासून ते म्हणजे ऑलरेडी सेटल्ड इन प्रोफेशन्स असतात तांकां लागून सुद्दां, इवन टिचर्सांक लागून घेतल्या, स्पेशल चिल्ड्रनाक लागून घेतल्या. 1 दिसाचे 3 दिसाचे कार्यशाळे पासून ते वर्सभराची कार्यशाळा पर्यंत घेतल्या. म्हणजे ज्याचो जितको इंट्रस्ट आसा तो ते आसा ते स्टेपा वयल्यान फुडल्या स्टेपाक ताका व्हरपाक लागून कितें करूंक मेळटा त्या प्रमाणे कार्यशाळा घेतल्या. कॉलेजच्या भुरग्यांक लागून घेता, स्पेसिफीक म्हणून कॉलेजच्याच भुरग्यांक लागून घेता. सो तांचो एक मॅच्युअर लेवल जो आसता ताका थंयच्यान थिएटराच्या मॅच्युरिटी कडेन कसो व्हरपाचो, अशे वेगवेगळे तरेचे वर्कशॉप्स घेता. आनी आतां ऑफ रिसंटली आमी ऍक्ट 1, ऍक्ट 2, ऍक्ट 3 अशे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तयार केल्या. ताजो एक सिलेबस आसा आनी तातूंतल्यान ऍक्ट 1तल्यान बॉडी लँग्वेज, ऍक्ट 2तल्यान वॉयस अँड स्पीच आनी ऍक्ट 3तल्यान टोटल थिएटर असो त्या कॉन्सेप्टांतल्यान आमी चलयता गेली 2 वर्सां. दिस वन सेपरेट थिंग. त्या शिवाय वर्कशॉप चालू आसाच. ओके. सर, तुम्ही जे म्हटलें की म्हणजे मागणी तसा पुरवठा, म्हणजे एखाद्याक कितपत आपल्याक जाय तितल्या प्रमाण तुम्ही दिता. पण एखाद्याच भुरग्याक अशें दिसलें की कॉलेज करून हातून आपल्याक कल आसा आपलो, अशें दिसल्या उपरांत तुम्ही ताका खंय तरी नाटकाच्या चळवळीत जोडून घेतात किंवा तो आमचे कडेन आतां जो रंगयात्रा म्हणून एक आमी प्रोजेक्ट चलयता, तातूंत कॉलेजच्या भुरग्यांक लागून वर्कशॉप करून तांकां सिलेक्ट करून घेता आनी तांचें प्रोडक्शन करता. ताजे गोंया भायर शोज करता. तो प्रोजेक्ट सोंपले नंतर आमकां जर दिसता की हो भुरग्याचो इंट्रस्ट सस्टेन जाल्लो आसा आनी ही वॉन्ट्स टू गो अहेड, जाल्यार आमी ताका आमचे फुडले सगळे एक्टिविटीजां, कारण आमचे वर्सभरान एक 4-5 प्रोडक्शन्स जाता, ह्याच खातीर जाता, हे नवीन भुरग्यांक लागून ताका एब्जॉर्ब करून घेता. जो पर्यंत ताका तो इंट्रस्ट आसा आनी ताका अजून नाटक करचें, नाटक शिकपाचो इंट्रस्ट आसा, तो पर्यंत ताका आमी घेता. किंवा ताजो इंट्रस्ट आनी वाडोवन ही वॉन्ट्स टू गो अहेड जाल्यार तो दुसरी वाट धरता, नाजाल्यार तो आमचे कडेन उरता. काही जाण 2 वर्सां उरता, 4 वर्सां उरता. मंदार जोगा सारको भुरगो 12 वर्सां जालीं आमचे कडेन आसा. तर तशे प्रोग्राम चालू आसता. म्हणजे सर, तुम्ही जे तुमचे ट्रेनिंग कोर्स आसात ते गेली कितलीशींच वर्सां चल्ले आनी खूब, म्हणजे हांवूय, म्हाका याद आसा की हांवूय त्या हितून सहभागी जाल्लो. तेन्ना जे हे इनिशियली स्वरुपार म्हणजे जांकां आत्ताच आवड आसा, पण जांकां अशें रितसर प्रशिक्षण घेवंक जाय जाल्यार तांकां गोव्यान खंयची संदी उपलब्ध आसा? गोव्यान संदी उपलब्ध आसता ती कला अकादमीची स्कूल ऑफ ड्रामा. ओके. ज्या जाग्यार 3 वर्सांचो डिप्लोमा कोर्स चलता. हांवें सम इयर्स बॅक आय हॅड डन दॅट. तो कोर्स आसा.
3 वर्साचो 3 वर्साचो आसा डिग्री कोर्स. डिप्लोमा इट इज डिप्लोमा. इट इज नॉट डिग्री. आणि 1 इयरचोय तुका एक सर्टिफिकेट कोर्स करूंक मेळटा तांचे भितर. की आतां तेंचे सिस्टम कशें आसा की 1 इयरचो जो कोर्स करता तो टोटल हेचे फर्स्ट इयराक एडमीट जाता आनी फर्स्ट इयर जाता की ही लिव्स जाका फक्त ट्रेनिंग तितके पुरतेच ट्रेनिंग घेवपाक जाय. फर्स्ट इयर जाता तो रिलीव करता ताका ही गेट्स अ सर्टिफिकेट. अदरवायज इट इज 3 इयर्स कोर्स. आनी ताका एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें लागता? एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन 12th जावं जाय. 12वी जाल्या उपरांत ताका. आनी जे प्रशिक्षण तुमी म्हटलें की 3 वर्साचो डिप्लोमा कोर्स आसता ताचें स्वरूप कितें आसता? म्हणजे आनी ताचे जेन्ना भुरग्यांक एनरोल करतात भितर तेन्ना खंयचे क्रायटेरिया पळयतात? एप्लिकेशन्स मागयता आनी ताजे नंतर नॉर्मली प्रोसेसान शॉर्ट लिस्टिंग आसा पूण हांगा लिस्ट एखादें शॉर्ट लिस्ट करचें पडना. आज ते भुरग्यांक इंटरव्यूज आपयता. ओके. ताचे कडल्यान प्रॅक्टिकल्स काही करून घेता. म्हणजे वेर दे स्टे तांचो एक्सपिरियन्स किंवा तांचो टॅलंट कितपत आसा दॅट इज बीन जज्ड अँड सो यू गेट द एडमिशन. आनी फी स्ट्रक्चर बीन कशें आसता? फी स्ट्रक्चर नॉर्मल फीज आसा कला अकादमीन बींग अ गव्हर्मेंट बॉडी. ओके. नॉर्मल. आनी दे प्रोवायड स्कॉलरशीप फॉर दोज हू आर सिलेक्टेड. आनी समजा जर म्हणजे त्या हितून स्वरूप कशें आसता म्हणजे तेजे एकंदर कोर्स जो आसा? कोर्साचें स्वरूप सादारण लिटरेचराचे 3 सब्जेक्ट्स असतात. दॅट इज क्लासिकल इंडियन ड्रामा म्हणजे संस्कृत थिएटर, मॉडर्न इंडियन ड्रामा आयजचो इंडियन आनी वेस्टर्न ड्रामा हे लिटरेचरचे 3 सब्जेक्ट्स असतात. प्लस एक्टिंगाचे सब्जेक्ट्स असतात म्हणजे वॉयस स्पीच मायम मुवमेंट बॉडी लँग्वेज हाजे सब्जेक्ट्स असतात. आनी स्टेज क्राफ्टाचे सिनीक डिझायन लायट्स मेकअप कॉस्ट्युम्स म्युझीक आनी म्हाका दिसता तो इतलो सुंदर वाठार आसा आनी इतले सुविधा उपलब्ध आसात थंयचो एक भुरगो गेल्यार तो खूब बऱ्या तरेन हे सगळे गोष्टी शिकूंक शकता. हे 3 वर्साचो कोर्स तुमी म्हटलो तो 3 वर्साचो कोर्स केल्या नंतर गोंयच्या स्तरार म्हणजे देशाच्या स्तराचेर मागीर उलोवया पण गोंयच्या स्तराचेर ताका खंयच्या रितीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळूंक शकता? जॉब म्हणून पळयतले जाल्यार ताका सद्या एज अ टीचर इन थिएटर आर्ट हो एक जॉब गोंयांत आसा आनी ताका ही डिग्री जाय. ताका हो डिप्लोमा लागता. जो डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान सद्या ऑलमोस्ट आय थिंक 23 टिचर्स नोमिनेट केले गेले 2-3 वर्सान टू टीच थिएटर आर्ट इन द स्कूल्स. एका टिचराक सादारण 4-5 स्कूल्स दिता. 8वी 9वी 10वीक लागून तो सब्जेक्ट आसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आसा तो शिकोवपाक. कित्याक ऑप्शन आसा तो? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पळय आसा न्ही सिलेबसान आमच्या एकाडेमीक सिलेबसान कंप्युटर म्युझीक ऑप्शनल आसा आनी 8वी 9वी 10वी 3 वर्साक लागून आसा. सो थंय हे टिचर्सांक नॉमिनेट करता आनी आतां बरें म्हाज्या अंदाजान 23 कितें तरी टिचर्स आनी स्टील ते आनी करपाचें आसा. सो दीस इज वन जॉब म्हणून दीस इज वन. इवन जी प्रायवेट स्कूल्स आसात मोठी स्कूल्स आसा रनिंग बाय सेल्फ फायनान्स एंड ऑल दे प्रिफर अ थिएटर आर्ट टीचर. अच्छा. इवन हांवें सुद्दां कांय टायम काही लेक्चर बेसिसाचेर हांव गेला. दे हॅव इनवायटेड मी. थंय एक स्कोप आसा. काही स्कूल्स ते डिमांड करता. आनी तेच बरोबर म्हाका अशें दिसता की कला अकादमीची रेपर्टरी म्हणून एक हय रेपर्टरी कंपनी आसा. सो रेपर्टरी कंपनीन टोटल 15 सीट्स आसता. A B C अशी तेंची कॅटेगरी आसा. तितली B कॅटेगरी स्पेसिफिकली फॉर ट्रेंड पीपल. ओके. म्हणजे जाणें 3 वर्साचो कोर्स केला ते थंय जॉइन आसा ते जॉइन जावंक शकता. ओके. तो आसा म्हणजे जॉब्स म्हणून कारण करियर म्हटल्या नंतर एक 2 वटेन ते वता. एक तर जॉब्स किंवा फ्रीलान्सिंग आनी आर्ट फिल्डान फ्रीलान्सिंग खूब स्कोप दिता. फ्रीलान्सिंग करपाक खूब चान्स आसा गोंयांत. आनी स्कोप आसा. स्कोप आसा. परत कारण गोंयांत एक तियात्र जी रंगभूमी आसा ती टोटली प्रोफेशनल रंगभूमी आसा. सो एज अ आर्टिस्ट यू कॅन मेक अ करियर दॅट. त्या शिवाय सेमी कमर्शियल थिएटर म्हणजे गोंयांत सुरू जालां. खास करून राजदीप नायकाची कला चेतना वगैरे ग्रूप जे आसा तातूंत भुरगे ऑन पेमेंट बेसिसाचेर आसा आनी कितकेशेच भुरगे तेच हाजे तांचे अर्निंगाचेर तांचो संवसार चलयता. सो दॅट इज वन थिंग. सेकंडली तुमी वर्कशॉप्स ऑर्गनायज करूंक शकता. वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट्स तुमकां इन्वायट करतात प्लस तुमी स्वता ऑर्गनायज करूंक शकता. ओके. आनी एक काही कंपन्यांक ज्या जाग्याचेर आमी खूब लक्ष दिना की कॉर्पोरेट कंपनी जे आसता न्ही तांकां काही ट्रेनिंग प्रोग्राम्सय आसता. अच्छा. सो थंय थिएटर कॅन बी मेड यूज ऑफ. म्हाका दिसता ह्या हाचेर मातशें विस्तारान तुमी सांगात. कारण कंपनीज जे आसता तांकां तांच्या एम्प्लॉइजांक लागून काही प्रोग्राम्स ते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसता तांचे भितर अपग्रेडेशन करपाक ते प्रेझेंटेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडन्स बिल्डींग किंवा काही वेळार
वॉइस स्पीच आणि बॉडी लँग्वेज हाजेर काम म्हणजे कंपनीक ट्रेनिंग दिवं शकता कंपनी आणि असे प्रोग्राम्स काही कंपनीज ऑर्गनायज करता आणि ताका लागून थिएटरांतले हे सगळे एलिमेंट्स ते यूज जाता. ओके. आमच्या पळोवप्यांक एक म्हत्वाची गजाल सरां कडल्यान कळ्ळी की थिएटर म्हणजे कला अकादमीचो एखादो कोर्स केल्या नंतर तुम्ही फक्त तुमकां नाटक करपाक जाय अशेंतलो म्हणजे ते करपाकूच जाय, पण त्याच बरोबर तुम्ही अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग कोर्सा कडेय तुमचो कल जर आसा व्हडो आसा जाल्यार थंय तुमकां एक बरो स्कोप आसा. सर आमी हे जे उलयले तें गोव्या भितर म्हणजे गोव्यान कशा प्रकारची शिक्षणाची सोयी आसा थिएटरच्या बाबतींत आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, पण म्हाका अशें दिसता की एक व्हडलें क्षेत्र आणि एक व्हडलें मळब भायर आसा जे गोव्या भायर, तेन्ना भायर वचून खंयच्या प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन आसात की जंय आपण शिक्षण घेवं शकता? खूप सुंदर इन्स्टिट्यूशन्स आहेत आता भारतभरात. खूप इन्स्टिट्यूशन्स एक तर बेसिकली नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्लीचे इज द बिगेस्ट इन्स्टिट्यूशन. खंयचे म्हटले? नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD. अच्छा. इट्स अ गव्हर्मेंट स्कूल. ते व्हडलें आसा खूब व्हडलें म्हणजे ट्रेनिंगाच्या बाबतींत थंय ऑपॉर्च्युनिटीज खूब बऱ्यो आसता. ट्रेनिंग टोटल एम्बियन्स बरो आसाच, कोर्स बरो आसाच, प्लस यू गेट गुड विजिटींग लेक्चरर्स. देशभरांतले अत्यंत उत्तम असे लेक्चरर्स थंय येता. म्हाका दिसता हालींच वामन केंद्रे आतां डायरेक्टर सध्या एट प्रेझेंट वामन केंद्रे डायरेक्टर आसा. इब्राहिम अलकाजी पासून ते सुरू जाल्ली. सो थंय खूब रिगरस आनी खूब बरें ट्रेनिंग आनी इतके वर्सांची तांची परंपरा आसा. आणि त्या नंतर मागीर युनिवर्सिटी लेवलाचेर काही ड्रामा डिपार्टमेंट्स खूब बरें काम करतात. ओके. म्हाका फक्त NSD विशयी उलोवपाचें आसलें कारण त्याच्या विशयी प्रचंड उत्सुकता सगळ्यांक आसता. हे NSDचे सगळे जे म्हणजे कितले भुरगे थंय घेतात, रिक्रूट करता आनी ताचे सकयल एकंदर प्रोसेस कसो आसता आनी गोंयच्या भुरग्यांक थंय केन्ना एडमिशन मेळ्ळां अशें तुमी जाणा? थंय एट प्रेझेंट 26 भुरग्यांक घेता. म्हणजे वर्साक फक्त 26 भुरगे आनी तातूंत सम रिजर्वेशन्स आर देर. ते सोडून बाकीचे मागीर जनरल आसात. तुमी यू शूड बी अ ग्रॅज्युएट जावनच तुमकां तो कोर्स करूंक मेळटा. ते पयलीं एक दिल्ली, मुंबय, कलकत्ता, गुवाहाटी आनी बेंगळूर हांगा ते पयलीं ऑडिशन्स घेता. तुमचे एप्लिकेशन्स येयले नंतर ऑडिशन्स घेता. आनी ऑडिशनान जे भुरगे शॉर्टलिस्ट जाता तांकां ते दिल्ली एका वर्कशॉपाक लागून आपयता. वेर वर्कशॉपाक येवपा वचपाचो खर्च, थंय रावपाचो सगळो खर्च NSD करता. आनी ते वर्कशॉपांतल्यान मागीर फायनल सिलेक्शन जाता. फायनल सिलेक्शन जालें जाल्यार यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशीप ऑफ 6,000. म्हणजे तुम्ही फक्त शिकता आसतना तुमकां 6,000 रुपया मेळटा? हय, पर मंथ टू बेर युअर एक्सपेन्स. आनी हे सगळ्या भुरग्यांक मेळटा? हे सगळ्या भुरग्यांक मेळटा. म्हणजे तातूंत कॅटेगरी ना. सो तुमकां सिलेक्शनाच्या ह्या प्रोसेसांतल्यान गेले नंतर द मोस्ट टॅलंटेड, मोस्ट इंट्रस्टेड कितें लक्षांत आयल्या नंतर दे गेट द एडमिशन. 3 वर्सांचो कोर्स आसा. पूण NSDन कोर्स करपाचो आनी एक फायदो कसो आसता की NSDचें एक नांव आसा. म्हणजे तूं आनी देशांत खंयी गेलो जाल्यार NSDन असलें की ताका एक वेगळें हें आसा. आनी NSDन खूब एक्सपोजर आसा. NSDचे प्रोडक्शन्स, ताजे परफॉर्मन्सीस गोंयचे वेगळे भारताचे वेगळे वेगळे भागांत जाता, फेस्टिवल्सान जाता. समटायम्स इट्स अब्रॉड ऑल्सो. सो यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर. यू मीट सो मेनी पीपल, सो मेनी डिफरंट ऑडियन्स अँड सो मेनी ग्रेट एक्सपर्ट्स यू मीट. सो तितून तूं ग्रो जायत वता. सो दॅट्स द फायनेस्ट इन्स्टिट्यूशन. ओके. आणि त्या भायर गोंयच्या काही भुरग्यांक थंय गोंयचे म्हणजे म्हाज्या हेच्या प्रमाणे आतां विष्णुपद बर्वे म्हणून आमचो गोंयचो भुरगो ताणें NSDन एडमिशन मेळ्ळें. ही हॅज फिनिश्ड हीज कोर्स. तेन्ना ताणें कांय प्रोजेक्ट्सांचेर काम केलां. हालींच तो एक फॉरेनाक खंय तरी फेस्टिवलाकूय वचून येयला. आणि त्या भायर बाकीचे खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसा? म्हणजे तुम्ही म्हटलें की NSDन फक्त 26 भुरगे, पण देशभरात प्रचंड टॅलंट आसा. काही इम्पॉर्टंट ड्रामा डिपार्टमेंट्स आसा. म्हणजे एक पुण्याक आसा, पुणा युनिवर्सिटीचे ललित कला केंद्र. जे BA इन ड्रॅमॅटिक्स यू कॅन डू. म्हणजे आफ्टर 12 BA 3 वर्सांचो कोर्स BA. आणि तोवूय कोर्स